कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक प्राचीन काळाच्या पयणार आसा पास्का फेस्ता तयाराय करता काळसांनी मोना नवी करता माया मोगाची येवंक आशेता काकुटीच्या पापा दया दाखय भवेची इची कृपा लाभय बलिदान हे भेटो जिणी बदलू पावू कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो जेजू बाळकते बोमोगाच्या भवनो आनी भयणीनो क्रिस्मसच्या 5व्या हप्त्यांत आमी आसां आनी आज जेजू आमकां ताची नीज आयडेंटिटी कितें म्हूण दाखोवन दिता आमकां तें कळीत आसा तो देवाचो पूत म्हूण पूण जेन्ना त्या संवसारी तो आसतना केन्ना ताणें हें सत उगडापें केलें लोकांन ताका स्विकार केलो ना ताका फातरावंक ताणें फातर विंचले 2025 वर्सां जालीं आमकां इतली समजणी आसा इतली शिकवण आसा इतली तरबेती आसा आज हांव निजाके जेजू देवाचो पूत म्हजो सोमी म्हूण वळखूंक तयार आसा गे हांव मागण्यान जेजू म्हजो सोमी म्हणटा जावंक पुरो हांव इमाजीक फुलां घालून जेजू म्हजो सोमी म्हूण म्हणटा जावंक पुरो पूण नीज जावन खऱ्यान जेजू म्हजो सोमी म्हूण वळखूंक हांव तयार आसा गे हांव वळखता जाल्यार ताणें सांगिल्ले प्रमाणे हांवें सोलोवंक तयार आसूंक जाय हें म्हज्यान साध्य आसा गे ही थोडी चिंतना आमची मोतीन दवरून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक तयारी करतना सर आमची पातकां आमचें उणेपण वळखून घेवया सुमेलाकचें बोगसाणें मागया नितळ मौन आनी काळीज आसा करन ताका ह्या येवकरिस्तान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्या होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो बोवड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया जायत्यांनी तुमी ह्या मिसाक तुमची तेसां दिल्लीं आसात त्या सकड तेसां पासोतू आमी ह्या वेळार मागता सांगतच आमची जण एकल्याची तेसां मोतीक हाडया गल्फ राष्ट्रांनी जे कितें झूज चलते आसा तें रावोंक आनी शाश्वत शांती स्थापन जावचे पासोती ह्या वेळार मागया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुका आमी उलो मारता आमकां पाव
तुमकां कुळदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता. देन आमकां राख, आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर, आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज जोडूंक आमकां संपूर्णयेन आयतीं कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अब्राम धरणीर सरपटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो सबा राष्ट्रचो बापय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका सबा राष्ट्रचो मूळ बापय करतलो. हांव तुका फळाबरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजतले, तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजा कडेन संतते तावन संतते पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळतलो. तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजाक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्रामाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळतलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेश्वरा सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेश्वराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. सर्वेश्वरा सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सर्वेश्वर म्हणटाच तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्या संवसारार चलतात. सर्वेश्वरा सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेश्वरा सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेभरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेभरीत राया. आज तुमची काळजां धारण करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकाया.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्त महिमा तुका सोम्या जेजून जुदेवा लागीं म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना जुदेवानी ताका म्हळें तुका देवसार लागला म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें अब्राहम मोर्न पावलो प्रवादी मोर्न पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मोर्न देखचो ना म्हूण सांगताय तूं कितें मोर्न पावल्ल्या आमच्या बापा अब्राहमा प्रास व्हरतो गाय प्रवादी मोर्न पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून ताका जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीकेक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांवें फोडकिरो जायन पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरय पाळटां तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून संतोश जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक ना तुवें अब्राहमाक पळयलां कितें जेजून तांकां म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता अब्राहम आसचे आदींच हांव आसां तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सर गेलो देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू बाळकतय भोवमोगाच्या भावन आनी भयणीनो परवा आयतारा आमी ह्या कार्मेल गुड्यांत न्हू कुर्सा गुड्याक सुमार एक अर्द्या घंट्याची वाट चलोवंक आसची एक पांय वाटेचें यात्रीक पयण आनी कुर्सा वाट आसा गेल्या तुमकां परच्या ब्रेस्तार हांवें सांगलें हाचे विशयी सो त्या देखून पब्लीक रोडार आमी पुरशांव काडटना पुलिसांची अनुमती घेवंक आसा सो त्या देखून कालच्या दिसा आमी पुलीस स्टेशनाक गेल्ल्या सो थंयसर तांचे फॉर्मेलिटी जाल्ले उपरांत डॉक्युमेंट्स दिल्ले उपरांत फॉर्मां फिलअप केल्ले उपरांत हांव फाटीं आयलो फाटीं येवन थोड्या वेळान थंयच्या अधिकारींचें कॉल ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದವರು ನೀವೇನಾ म्हण ಹೌದು ನಾನೇ म्हळे हांवून सायल्लो स्टेशनाक म्हूण पूण तुजें आधार कार्डार स्टीफन म्हण आसा पूण तुवें हांगा कन्नडान अर्जी दितना स्टीवन म्हूण बरयलां त्या देखून कोण गे मनीस म्हूण ಅದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇನಾ म्हण ಅದು ಹೌದು ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಉಂಟು ॲक्च्युली इंग्लिशांत ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीची डिक्शनरी घेतली जाल्यार स्टीवन दोनी नांवां स्टीवन म्हणून प्रोनावंस करूं पूण कन्नडांत थंयसर स्टीवन म्हळ्यार वेगळोच मनीस जाता स्टीफन म्हळ्यार वेगळोच मनीस जाता फोटो आसा फोन नंबर आसा एड्रेस सकडी करेक्ट आसा जाल्यार
वा आनी फा जाल्ल्याक थंयसर तितलें डावट तांकां वो तुंच मनीस गी वा अर्जी दिल्लो एकलो आनी हांगा आधार कार्ड दिल्लो आनी एकलो गे म्हूण. आतां कित्याक हांव हें नांवा विशयी सांगते आसा म्हळ्यार आयच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसरी नांवा विशयींत उल्लेख केल्लो आसा. सांगशात की तुमी पयल्या वाचपांत कोणाचें नांव बदलिलें? अब्राम आसलें अब्राहाम जालें. अब्राम आसलो अब्राहाम जालो. वांजेलान कोणाचें नांव बदलिलें? नाही दुसऱ्या वांजेलान न्ही, आईच्या वांजेलागत. आईच्या वांजेलांत कोणाचें नांव तें बदलूं ना एक्चुअली, पूण एक नांव उल्लेख केलां. कोणाचें नांव तें? कमान ओके, सस्पेन्स आसूं दी, मागीर सांगता कोणाचें म्हणून. आतां चिंतया तुमी म्हळें आयच्या पयल्या वाचपांत अब्राम आसलो अब्राहाम जालो. आतां चिंतया देव आज आमचे लागीं उलोवन म्हणटा की स्टिवना तुजें नांव म्हाका बदलूंक जाय. तुमी तुमचें नांव उल्लेख करन आयका तो देवाचो ताळो. आज तुजें म्हाका नांव बदलूंक जाय म्हणून देव विचारीत जाल्यार कसलें नांव घेवंक तुमी तयार आसात? चिंत्या तुमकां सगळ्यांक बरें नांव आसा म्हाका कळीत आसा, पूण चिंत्या देव एक ऑप्शन दिता जाल्यार तुजें नांव चेंज करया. खंयचें नांव घेवंक तयार आसात? प्रामाणीक स्टिवन, दुबावी स्टिवन, बोगसणे जोडुल्लो स्टिवन, वानिकी बेजारायेन गायेवन दुखांगळून आसो स्टिवन. भोव न्ही भणिनो, आयच्या वाचपांत तुमी आयकल्ले प्रमाणे आनी तुमी सांगिल्ले प्रमाणे देवान नांव बदलिलें. आतां नांव बदलीत आसतना केवळ ताचें नांव पेपरार मात्र बदलिल्लें न्ही. पवित्र पुस्तकान आमी घेतलें जाल्यार तुमी थोड्यांनी उल्लेख केलें, साऊल आसलो पाऊल जालो, मागीर सिमाव आसलो पेद्रो जालो. सो हांचीं नांवां सकट बदलीत आसतना केवळ पेपरार ताणें नांव बदलिल्लें न्ही, बगार तांची आयडेंटिटी, तांचें व्यक्तित्व, तांचें मिसांवूच ताणें बदलिल्लें आसा. सो बायबलांत नांव बदलुचें म्हळ्यार हो एक अर्थ. आतां आयच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार आयचें पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांत घेतलां? खंयच्या पुस्तकांत? उत्पत्ती पुस्तकांत. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायान अब्रामाची काणी आमकां सुरू जाता आनी आयचें वाचप आसचें 17व्या अध्यायांत. आनी थंयसर अब्रामाक नांव बदलीत आसतना कितलीं वर्सां प्राय जाणां तुमी? कितली? एक फातर मारा पळया. कितली जावन आसा बरो? कमॉन. 13, 14, 15, 50, 60, 70, कितले? 99. 100 एक उणें. 99 वर्सां प्रायर देवान अब्रामा लागीं सल्लो केल्लो. आनी सल्लो करतना ताका सांगलेलें की अब्राम म्हळ्यार बापोय, एक्झॉल्टेड फादर, उंच उबारलेलो बापोय, नावाडदीक बापोय म्हूण अर्थ. पूण आतां ताचें नांव अब्राहाम करतना अब्राहम म्हणलें नांव अर्थ अशें दिता की फादर ऑफ मेनी नेशन्स, म्हळ्यार जायत्या राष्ट्रांचो बापोय. अब्रामा कितलीं भुरगीं आहलीं त्या त्या वेळ ताणें तशें सांगतना? एकच एक भुरगो नातलो. आनी देव म्हणटा तुजें नांव बदलिता आनी आतां तुजें नांव जायत्या राष्ट्रांचो बापोय जाता, म्हळ्यार जायत्या भुरग्यांचो बापोय म्हूण अर्थ जाता. पूण तो व्हड अब्रामाक 99 वर्सां प्राय आनी एकच एक भुरगो ना. तर ताणें जायत्या राष्ट्रांचो जायत्या भुरग्यांचो बापोय कसो जावचो? साध्य गे. 99 प्रायर भुरग्याक जोडूंक साध्य आसा गे. भोव न्ही बडिनो, देवान कितें बसवणी केल्ली
ती खंयच्या वर्सा जारयेक आयली? इजाक जल्मले वेळार अब्रामा कितली प्राय कोता गे तुमकां? कितली? सेंच्युरी मारली अब्रामान. 100 वर्सां प्राय. 1 वर्सा पयलें देवान अब्रामा लागीं सल्लो केल्लो आनी बसवणी दिल्ली, आनी आतां 100 वर्सां प्रायर 1 वर्सा उपरांत अब्रामाक इजाक जल्मलो. भोवन आनी भयणीनो, हे एक घडीत आमकां एक सत उगडापें करता की देव जर आमकां ताच्या मिसावाक विंचता जाल्यार आमचें सगळें सिच्युएशन बदलून आमकां विंचिना, बदलाक देव आमकां आपयता आनी त्या आपोवण्याक आमी सई घालता जाल्यार देव सकट जे कितें आमची परिस्थिती आसा ती ताचें मिसांव जारी जावचे खातीर, ताचो शेवट जारी करचे खातीर तो आमकां बऱ्याक पडशें करता. त्या देखून तुजें सकट सिच्युएशन बदलिल्ले उपरांत हांव तुका आपयतां आनी त्या उपरांत तुवें सई घाल्यार पुरो म्हूण देव राखना, बदलाक आमी आसच्या परिस्थितींतच देव आमकां आपयता आनी त्या वेळार आमी सई घालता जाल्यार देव ताचो शेवट जारयेक हाडटा. कालच्या दिसा मोरयेक बरी खबर हाडलेलें फेस्त आमी आचरण केलें. देव राखोंक ना की मोरयेक जुजे लागीं काजर जावं दी, काजर जाल्ले उपरांत तिका देवाच्या पुताची आवय जावन विंचया. त्या दळा लोकांक तितलो डावट येवंचो ना म्हणून देव राखोंक ना. बगार ती अवंक वार आसतनाच देवान तिका एक विशेष मिसावाक विंचलें आनी तिची अनुमती घेतली आनी मोरयेन सई घाल्ले मुखांतर कितें जालें? तें योजन मोरये मुखांतर जारी जावंक देवान योजन घालें. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, देव आमकां खंयच्याय कामाक आपयतना, खंयच्याय कामाक आपयतना म्हळ्यार हें गुडो कोणूंक म्हूण अर्थ न्ही, वा सेमिनरीक जॉयन जावंक, कोवेंताक जॉयन जावंक म्हूण अर्थ न्ही. चिंत्या देव तुका बोगसूंक आपयता, देव तुका उदार जावंक आपयता, देव तुका इल्लें कनवळाई दाखोवंक आपयता जाल्यार म्हजे लागीं पयशे आसले उपरांत हांव तशें करतां, म्हजे लागीं फ्री टायम आसले उपरांत हांव दुसऱ्यांक कुमक करता म्हणून राखचें न्ही. तो म्हाजे लागीं सॉरी म्हणून येवं दी, त्या दाळा हांव बक्षिता म्हणून राखचें न्ही. बगार ह्या संदर्भार देव म्हाका त्या कामाक आपयता जाल्यार आनी जर हांव सई घालता जाल्यार खंडी जावन जे कितें देव म्हजे लागीं विचारता तें तो जारयेक हाडटा. हें पयले दिसांव आमी ह्या अब्रामाच्या काणयेंतावन शिकचे जाल्ले. आतां पयल्या वाचपातावन आमी वांजेलाक येवया. आतां अब्राहमाक जर देवान ही नवी आयडेंटिटी दिली जाल्यार ती आयडेंटिटी ताका खंय तावन आयलें? सर्व राष्ट्रांचो वा जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जावन तुजें नांव हांव बदलिता म्हूण देव ताची आयडेंटिटी चेंज करता जाल्यार ती आयडेंटिटी खंय तावन येता? ताका जाप आयच्या वांजेलांत आसा. आतां तुमी ह्या दिसाचो वांजेल तुमी आयकलो जाल्यार प्रत्येक जावन ह्या हप्त्याचो आनी येवच्या हप्त्याचो वांजेल तुमी वाचिजे आनी तुमी घरा वाचतात जाल्यार तेरसा वेळार थंयसर जेजू आनी जुदेवा मदें, जेजू आनी शास्त्र्या मदें, जेजू आनी धार्मीक मुखेल्या मदें दीस गेल्ले बरीच वाद विवाद सर्ती आसा. आनी वाद विवाद इतलो सडटा की आयच्या वांजेलांतच तुमी आयकलें, जें कितें जेजू सांगता तें तांकां समजूंक जायना, जे जेजू कितें सांगता तें वळखूंक जायना, त्या देखून ते फातोर विंचतात आनी मारूंक तयार जातात. म्हळ्यार तांचे मदें कितलो मनस्ताप आसलो आनी तांचे मदें कितलो वाद विवाद चलतालो म्हणून आमी समजून घेवं येता. आनी आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार जर तांणी ताका जेजूक मारूंक फातोर विंचले जाल्यार जेजू म्हणटा अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. समजून घेया, करेक्ट ग्रामर इल्लें समजून घेया. बिफोर एब्राहम वॉज आय एम. जेजू म्हणटा अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. आतां करेक्ट ग्रामर सांगचे जाल्यार हें सेंटेन्स कशें जायचें आसलें? अब्राहम आसचे आदींच हांव कशें जायचें? आसुल्लो जायचें न्ही. अब्राहम आसचे आदींच हांव आसुल्लो जायचें. पूण हांगासर पवित्र पुस्तकांत बरयलां अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. तर आतां सांगा म्हाका हांगासर कोणाचें नांव परगट केलां? कोणाचें नांव? कोणाचें नांव? जेजूचें नांव गे. हांव आसा म्हणचें नांव खंयसर उगडापें जाल्लें आसा बायबलांत?
पोरणे तेस्तामेंताक वसापळ्या खंयच्या बायबलान मेळटा आमकां, खंयच्या बुकान मेळटा? देवाचें नांव निर्गमन ग्रंथान मेळटा. निर्गमन ग्रंथांत देव मोइजेक म्हणटा, अळे म्हजो लोक इजिप्तांत कश्ट आसा त्या देखून तुवें थंयसर वचोचें, फाऱ्या वरां येता न्हू म्हज्या पुरजेक तुवें सुटका दिवचें. आनी तेन्ना मोइजे म्हणटा, अरे हांवें कशें वेचें? आनी तो फाराव राव विचारीत जाल्यार तुका कोणें धाडलें? तुजें आधार कार्ड दाखय, तुजें प्रूफ दाखय, तुजें पॅन कार्ड दाखय म्हणून विचारीत जाल्यार हांवें कितें म्हणचें? एटलिस्ट तुजें नांव तरी सांग. तुजें पॅन कार्ड ना जाल्यार व्हडणी तुजें नांव तरी सांग. आनी तेन्ना देव कितें म्हणटा? आय एम हू आय एम, आसा तो हांवूच. आनी हांगा तेंच जेजू म्हणटा, अब्राहम आसचे आदी हांव आसा. देव आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखारी आसतलो. तें जावन आसा देवाचें नांव. आतां अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा जेजू म्हणटा. कशें साध्य? जेजू जल्मून कितलीं वर्सां जालीं? 2025 वर्सां जालीं. अब्राहम जेजू येवच्या कितल्या वर्सां पयलीं आयिल्लो? 2000 वर्सां पयलीं आयिल्लो. आतां 2000 वर्सां पयलें अब्राहम आयिल्लो जाल्यार जेजून कशें म्हणचें? अब्राहम आसचे आदींच हांव आसलो. तेंच ताका म्हणटात, अब्राहम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावले, आनी तूं म्हणटाय अब्राहम आसचे आदी हांव आसलो. कालें उलयताय तूं? तुका तकली सोमा आसाय? त्या देखून ते फातोर घेतात ताका मारूंक. भोवन न्ही बडिनो, अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा म्हणून जेजू सांगता जाल्यार देव जेजू हांगासर सांगता की हांव बापाचो पूत. अब्राहमान म्हाका दोळ्यान पळोवंक ना, पूण अब्राहमान भावार्थान पळयलें. उठ आनी हांव दाखोवच्या त्या जाग्याक वच म्हणटाना अब्राहम उठलो आनी चल्लो. कोणें ताका सांगलें? हांव पवित्र त्रित्वे, बाप पूत पवित्रत्मो आमी सांगता काम करता. त्या देखून अब्राहमान म्हाका भावार्थान पळयलें. त्या देखून हांव म्हणटा की अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. हांव आसा म्हणजे देवाचें नांव. त्या देखून म्हाका भोवन निबडिनो, जर अब्राहम आसलें अब्राहम जावन ह्या अब्राहमाक एक नवी आयडेंटिटी मेळटा जाल्यार ती जेजू तावन वा ती देवा तावन म्हणून आयच्या वांजलांत देव वा जेजू आमकां स्पश्ट करता. भोवन निबडिनो, हे म्हणटात की आमी अब्राहमाचे संततीचे. पूण जेजू म्हणटा तुमी अब्राहमाच्या संततीचे वय, पूण अब्राहमान केल्ली संगती तुमी करिनात न्ही. त्या देखून तुमकां कशें म्हणचें अब्राहमाच्या संततीचे म्हणून? जायते पोटी म्हाका भोवन निबडिनो, आमी अशेंच म्हणटा की आमी इगर्जेक येता, आमी सकाळीं सांजेचे मागणी म्हणटा, आमी ब्रेस्तराचें नवें सुकयना, पूण आमी आजुनूय आमचे नांवां आदली नांवांच दवरनासा. खंयची ती आदली नांवां? हांव एक सोलवोनी, आय एम ए फेलियर. जिवितांत एक पोटी हांव सुकोवन पडलां जावंक पुरो, पूण आनीकय हांवें चिंतचें आसा, हांव एक सोलवोनी. म्हाका बोगसाणें ना. हांवें तें पातक केलां, देव बक्षीत घे. हांवें हें पातक केलां, त्या देखून आनी म्हाका साल्वासांव ना. हांव असोच हांवें कितलें प्रयत्न केल्यार म्हाका वयरेंक जायना, म्हजी अस्कतकाय सांडूंक जायना, देव म्हाका आपडिना. हांवें इतलें मागलें, देव म्हाका बेसांव दिना, देव म्हजे तावन कांय करूंक शकना, देवाक म्हजें पडोवन वचोंक ना. आमी आदल्याच नांव घेवन आसा म्हाका भोवन निबडिनो. पूण पवित्र पुस्तक उक्तो केल्यार म्हाका भोवन निबडिनो, देव म्हणटा की इजाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत 43 चॅप्टर आनी 4th वर्सान तो म्हणटा की तूं जावन आसाय मोगाळ, यू आर माय बिलावड सन. जेजू म्हणटा यू आर चोजन, तूं विंचलोलो. एफेसकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 1 वळ 4. आनी पयलें पत्र पेद्रून बरयलें थंय म्हणटा यू आर रिडीम्ड, तुका सोडून मेळ्ळ्या, तूं पातकाचो गुलाम न्ही. आनी जुवांच्या वांजलांत देव आमकां म्हणटा की यू आर चायल्ड ऑफ गॉड, तूं जावन आसाय देवाचो पूत, देवाचें दूत. पळय म्हाका भोवन निबडिनो, ही जावन आसा देवान दिल्ली आमकां नवी आयडेंटिटी. आनी ह्या आयडेंटिकाल आमी जियोंक जाय आनी हें आमचें व्हडपण समजून आमी त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक जाय. सोडून आमी आमच्या आदल्या आयडेंटिकाल जियोवचें न्ही. म्हज्यान कांय जायना, देव म्हाका वापरिना, हांव कासाक प्रेरणाक पडलो न्ही, हांवें तें पातक केलां, हें पातक केलां म्हणून आमी तेंच गिल्ट फिलींग दवरून आमी चलचें न्ही. म्हाका भोवन निबडिनो, आमी ह्या नव्या आयडेंटिकाल चलूंक जाय. तर म्हाका भोवन निबडिनो, आमी केवल नांव जोडल्यार मात्र पावना. बावतिस्मा वेळार आमकां नांव मेळ्ळेलें आसा क्रिस्तांव म्हूण. पूण क्रिस्ता सारकें आमचें जिवीत ना जाल्यार आमी तें नांव घेवन
जिवंक फावो न्हय. तेंचो जेजू आयच्या वांजेलांत म्हणटा, तुमी आब्रामाच्या संततीचे खरे, पूण आब्रामान चल्ले बरी तुमी चलतात गे. आब्रामान हांवें सांगलें उतर आयकलो आनी तो कांय गोत्तो ना जाल्यार उठलो आनी चल्लो. पूण तुमी आज तोच देव तुमचे मुखार उबे रावल्या वेळार त्या देवाक म्हाका तुमी वळखूंक तुमी तयार नात, तर तुमी आब्रामाच्या संततीचे म्हणून कशें तुमी मानून घेतात. भोवन न्ही बडी न्हू. परवां आयतार दीस आमी भागिवंत हप्त्याक पायतेंक ताव आनी थंयसर आमी त्याच देवाक भेटताव. हांव आसा म्हूण सांगलेल्या जेजूक आमी भेटताव आनी त्या भागिवंत हप्त्यान आमी समजून घेतले हांव की ताका सक्कट तिरस्कार करतले, ताचेर गुन्यांव मांडटले, पूण आखरेक ताका कुर्सार उबारतले. कित्या खातीर मोगाळ भोवन निबडी न्हू, आमी त्या पोरण्या नांवा काल चलच्याक न्हय, बगार आमकां एक नवी आयडेंटिटी दिवचे खातीर. कुर्सार ताणें मरण आमकां पातकातावन पातकाच्या गुलामपणांतावन सोडयलेलें आसा. आमी फॉगिवन, रिडीम्ड आनी ट्रान्सफॉर्म्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड जावचे खातीर. तर मोगाळ भोवन निबडी न्हू, केवल भागिवंत हप्त्यांत कितें जेजूच्या त्या निमाण्या दिसा घडलेलीं गडितां आमी केवल मोतीक हाडल्यार पावना. त्या गडिता मुखांत्र जेजून दिल्ली आयडेंटिटी आसा, त्या आयडेंटिटी काल आमी सोलोवंक जाय. त्या देखून हो भाग्यवंत हप्तो वर्साच्या आनी एका हप्त्या बरी जावचें नाका. देवान आमकां दिल्ली ती आयडेंटिटी मानून घेवया आनी ती आयडेंटिटी दिवचे खातीर जेजून सुचलेले कश्ट, ताणें दिल्लें मोल कितलें म्हण आमी समजून घेवया आनी त्या नव्या व्यक्तित्वाकाल आयडेंटिटीकाल आमी जिवंक प्रयत्न करया. येवकरिस्तान येवं सो जेजू आमकां ह्या कृपेन बरो. आमेन. सोम्या काळीची मोठी आयच्या तुझे मुखान तुझ्या तीन दुनिया सगळी क्रांती तुझे उद्या वना सोवे हांव अर्पिता काळी मुझे तुवें दिले दिवे कर आयच्या तुझे उद्या वना सोवे हांव अर्पिता काळी मुझे तुवें म्हाका दिले दिवे कर आयच्या तुझे. भोवन निबडी न्हू, आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या बोवी सभेच्या लोवाक सर्वेस्पर दिवं. भोव मोगाळ बापा, तुका हो यज्ञ समर्पित हांव. ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची साल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सडवण पावय ही आमी मागतांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कडेन सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळे संवसारांत जिवीत मेळ्ळे आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाकणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उर्सगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उर्सगी तुका जय जय.
जे कोणाक दिंबी घालूंक जायना दयेकरून बसा. सर्वेस्परा पदवेदार आनी बळवंत देवा, तुज्या नांवान आयला ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वसता. मनशा कुळाक तो तुजो तारणसो शब्द, पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा सुमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुजे सरशिलीं पयस पयस गेल्ल्या, पूण आतां तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडलीं. तुजे वेंगेन आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टगतीन आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुटसार मरोवंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसणी जोडून घेतलें तें आमी आतां समरमता आनी तुका हें प्रार्थना करता. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेता, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर. आमकां सुडका जोडून दिवच्याक तो मरोवंक वेतालो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिन वसलो, आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुतान हें आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घालां. देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बोगसणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता. ह्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळो, आमचो वेगळो सार्थ काडून उडोव आनी लियो आमच्या घेवन बापाच्या, पीठ पावल आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्यांच्या आनी आख्खे देवाचे परजेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळू. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची कुणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं, जशें तूं आमकां हांगा बागेवन अवकार मरये देवाचे माये, बागेवन जुजे ती सोपोती आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय, तशें सगळ्या जाती कातीच्या आनी देशाभासांच्या मनशांक सस्नीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसाराक पावय, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, जेजून शिकयलेले मागणे सांगता आमी मागतना जेजून आमकां दिल्ली ती नवी आयडेंटिटी काल आमी जियोवच्याक ताचो आदार मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां थंडीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तू जेताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकमेकाक शांती दिया. देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपण लभलेली सुभागे. सुम्या तुमची भितरीचे म्हाका भोवना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तूं ये काळजा. तूं ये विडार करून तूं ये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तूं वेगळी ये. लागीं ये तूं वेगळी ये. जेजू तूं ये काळजा. तूं ये विडार करून तूं ये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तूं वेगळी ये. लागीं ये तूं वेगळी ये. Jivit lagoy, sergini wasat paway. Uswar paway, jivit lagoy, sergini wasat paway. Jesu tu ye kaisa, tu ye. Virar kuru tu ye, tuje somor ailya, tu karakun raulya, lagi ye, tu vegi ye,
सामासाय कुळी शेळ्या मोगान सोमसो पासवो सरो देवो हतमी भुक्ता मोसो सर्गी काना दैविक देण्या तैसोम्या जीवन पावन सर्गी काना दैविक देण्या तैसोम्या जीवन पावन भोवन निबडिनो आमचे दोळे आमी दंप्या काळजांत आमच्या जेजू आयला. जे कितें आमी जोडलेली आमचे नवें व्यक्तित्व आयडेंटिटी आसा ते जियोवच्याक कृपा आनी बेसांव घेवन ह्या येवकरिस्ता मुखांतर आमचें तें आयलां. प्रार्थुया. खनवळ्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तूं आमकां जेजूचें मास आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचें देणे घेवन आमी आतां दोशी जाल्या ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नेक जिवितान आमकां वांटो दी म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. दयकन बसा. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा हांगासर 5:30 वरार कुर्साची वाट आसा आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान. येवच्या आयतारा दीस आमी ताळयांचो आयतार संभ्रमता आनी त्या मुखांतर वर्सांतलो भोव भाग्यवान हप्तो ह्या हप्त्याक आमी पांय तेंगता आनी त्या हप्त्यांत पास्काची त्रिदूम आमी संभ्रमूक आसा. आनी त्या दिसा सकाळीं हांगासर 7:15 कार्मेल सायबिणीच्या ग्रट्ट्या लागीं ताळयो बेंजार आमी करतले आनी उपरांत पुरशांव काडून हांगासर आयिल्ले उपरांत मिसाचें बलिदान आमी संभ्रमता. येवच्या आयतारा सकाळीं 7:15. त्याच दिसा सांजेर आमी कार्मेल गुड्या तावन कुर्सा गुड्याक एक पांय वाटेचें यात्रेक पयण आनी कुर्साची वाट आसा केल्या. ह्या करिस्माच्या आयतारांनी हांगासर सांजेचें आमी 6 वरार कुर्साची वाट करतले. जायतो लोक ह्या भक्तीपणान भाग घेतलो आनीकी सडीत लोकांनी येवच्या आयताराच्या ह्या यात्रेक पयणान भाग घेवंक तुमचे लागीं विनंती करता. हो कार्मेल गुडो आनी हांगा तावन श्रायनाच्या फाटल्यान आसा कुर्साचो गुडो. सुमार अर्दो घंटो चल्ल्यार आमी थंय वचून पावता आनी थंयसर उबारलेलो भाग्यवान कुरीस आसा. सो हांगा तावन आमी थंयसर आयतारा 5 वरार पांय वाटेन यात्रेक पयणाक वेतल्या. तुमी ह्या कुर्सा वाटेक मेळचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. सांगतच फाटल्या 15 वर्सांनी आमी भाग्यवान हप्त्यांत हांगासर निरंतर सक्रामेंताचें 40 वरांचें आराधन करनासल्या आनी ह्या वर्सा हें आराधन मार्चाच्या 30 आनी 1 तारखेर म्हळ्यार मंगळारा दीस सकाळीं 6 वरार मिसाच्या बलिदानाचो हें सुरवात जाता. त्या उपरांत हर एका घंट्याक हांगासर एक पंगड येवन विविध प्रकारांनी देवाच्या सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरतात आनी हाचो सकड विवर आमी हातपात्रांनी छापलां तें तुमी भायर वेताना थंयसर तुमकां मेळटा. खंयच्या वेळार कोण आराधन चलयता आनी खंयच्या रितीचें आराधन आसा आनी तो आराधनाचो वेळ खंयच्या तेसां पासत भेटयला हें सकड विवर थंयसर आसा.
आणि या 40 वरांच्या आराधनांत एक प्रमुख वांटो जावन आसा नाईट विजील जागरणीची रात मंगळारा दीस सकाळी 9 वरार सुरवात जाता सकाळी फांत्यार 6 वरां म्हणसर मनदीक बाब बोनिफस पिंटो फादर अब्बो डिसोजा SVD मेळाचे तशेंच फादर सुनील पिंटो आनी फादर सिरील लोबो ही जागरणीची रात चलोवन व्हरतात. दुसरे दिसा बुधवारा दीस रातीच्या 9 वरार हांगासर सक्रामेंताचें बेसांव आसा. ते उपरांत दिनवसनेचें बलिदान जे कितें करिज्माचो हो 40 दिसांचो त्याग उपास दंडोवन आमी केल्ली आसा तें ह्या आराधना मुखांतर संपूर्ण एक पळोवंक तुमकां आपोवणें दिता. येवच्या ब्रेस्तार दीस हांगासर नोवेनाची मिसां नात त्या देखून कशें तुमी नोवेना केतल्यात ब्रेस्ताराच्या बदलाक मंगळारा आनी बुधवारा येवन ह्या आराधनांत भाग घेवंक तुमचे लागीं विनंती करता. निमण्या ब्रेस्तार दीस सांजेर सुमेच्या जेवणाचो संभ्रम 6 वरार आसतलो. त्या उपरांत सक्रामेंत हांगासर विशेवाच्या आल्तरीर आमी दवरतले आनी मोदने वरां म्हणसर हांगासर आराधन आसतलें. भोवनी बडिनो ह्या जगतावन आमी जायती सेवा तांच्या तरणाटपणार आमी घेता आनी ह्या जगांक आमी व्हरतो मान आनी सहकार तांच्या सेवे वेळार आमी दिता. तेंच आमकां मागण्याची तशेंच तुमच्या उदार मनाची गरज आसा हे याजक उतर प्रायेक पावले वेळार ते देखून जे आज कितें तुमी दान मिसा वेळार दिलां तें सिनियर प्रीस हेल्थ फंडाक वेता म्हळ्यार ह्या मालगड्या आनी पिडेस्त याजकांच्या आदाराक वेता. जर मुखल्या दिसांनी तुमकां ह्या एका बऱ्या मिसावाक दान दिवंक जाय तुमी आमकां भेटचें. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर आमी दिंबी म्हणया ताच्या पयलें एक घडी आज मिसाक उंडो आनी थंड पिवन दान दिल्यांची नांवां हांव वाचून सांगता. तुमी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. प्रत्येक जावन सालेत तुर्तावन जेडन डायन वेगस तशेंच ग्रेसी मेल्विन आनी जेनिशा डिसोजा नक्रे कारकळतावन रियान एल्रिक बोंदेल तावन आनी दिव्य तावरो शक्तीनगर तावन आसात गे. नोवेना खातीर दिंबी म्हणया. भोवनी बडिनो बाळूक बुडजेजूच्या पांयां सरशी आमी परत्यान हांगासर जमल्या. कडी जावन आमच्या काळजांत आमच्या मनांत जायती ते समासात इरादे आसात. ह्या ते सवा पसत आमी ह्या वेळार मागया. प्रत्येक जावन आमची भुरगीं रजेर आसात. ह्या संदर्भार तांकां सर पिडेशिडेंतलें अवघडांतलें जेजू राखून दी. संवसारांत जो तात्कालीक रितीन रावला जाल्यार अनिश्चितता आसा त्या देखून ह्या झुजा वरवीं कश्टल्ल्यां पसत आमी मागतना हें झुजू संपूर्ण आखेर जावं दी. मुखेली आपणाचो स्वार्थ कोनशाक लुटून लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरून दी. शांती स्थापन जावं दी म्हण आमी मागया. जायती भाऊ भयणी पिडेशिडेंत वळवळटात हांतोळणार आसात. ह्या आमच्या पिडेस्त भाऊ भयणीचो आनी मालगड्यांचो उडास आमी काडया. परिक्षे बरयतल्या भुरग्यांकय देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. ह्या झुजा वरवीं मुखल्या दिसांनी चलचें आसात तें कार्य काजर रोस खरार म्हणून कशें कितें म्हणचें बें जायत्यांक आसा. थोडीं परगांवांत आसात व्हंकल थंय आसा जाल्यार न्हवरो हांगा आसा जाल्यार थंय आसात. पयणाक कश्ट जाते आसा असल्या थोड्या आखांतान आमचो लोक आसतना तांचे पासून आमी मागया. ह्या गिमसिल्या दिसांनी दग सडते आसा. पियोवच्या उदकाक तत्वार सडते आसा. देव आमचेर काकूळ दाखोवनी म्हण आमी मागया. बरी सैरीक सोदून आसचें पसत बरें काम सोदून आसचें पसत जाग्याचे वाद विवाद उणें जावचे पसत आमच्या वेव्हारांत यशस्वी मेळचे पसत
आमच्या कुटुंबांत माया मोग सोड दोडो वाडचे पसोत आमचे शेजारा आमी शांतीन मोगान जियोवचे पसोत जे कोणाक भुरग्यांचें देणें जाय तांकां भुरग्यांचें देणें मेळचें पसोत ल्हान बाळशांक प्रत्येक जावन मोतीची अस्कतकाय कुडीची अस्कतकाय जल्मल्ल्या भुरग्यांक बरे भलायकी फावो जावचे पसोत सांगता आमी मागया ए बगेवोन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता तुका पातयणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो देवसो पूत मनीस जालो देवसो पूत मनीस जालो देवसो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळका लागीं मागणें ए आज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता तुजें तितलें बिरमोतीन भरलेलें बोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सोर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदां आमेन अर्का मागणें ए भोव उद्दार बाळूक जेजू आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपंचे इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली देवीक मजत जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया सर पदवेदार देव कनवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवून दिवपी जानवयेची वळख तुमकां फावो करूं बावडतेचे शिकोवणे तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मुगाळ देव तुमकां आपणाची चलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच आसूं